raise a point of order. The point of order is with regard to a new form that is come in the answering of the paperless assembly. आमकां उत्तरां येता answer awaited म्हणून. Under Rule 42 of the Rules of Procedure of Business of Conduct of Legislative Assembly, आमकां 48 hours पयलीं उत्तरां मेळूंकूच जाय. हो म्हजो हक्क. And that is why I believe there is a breach of privilege by the ministers who are supposed to answer these questions and by the heads of those departments. I filed a breach of privilege. I think, Speaker sir, you have to take serious note of this. 66% of the questions are not being answered. But कसली assembly? ना 48 hours पयलीं उत्तरां मेळूंकूच जाय हो म्हजो कायदो हो म्हजो हक्क. प्रश्न हे जाल्ले आसा. स्पीकर सर एक सिरियस नोट घेवचो कित्याक फाल्यां जर हे ट्रेंड जालो उत्तरांच दिवचें ना हे अशें कितें सरकाराक लिपोवंक कितें सोदता सरकार. प्रश्नाका लागून सर, just permit me to clarify one thing. एक मान्य सदस्य जो विशय सांगता तो जर तसोच आसत जाल्यार इट इज सिरियस. आमकां 48 तास पयलीं सदस्यांक उत्तरां दिवपाची जबाबदारी आसता. स्पीकर सर, इन द पास्ट म्हजे 1-2 तरी फायली आदले दिसा बीन क्लियर म्हजे सायनीक येताले. फर्स्ट टायम हे फावटी अशें जालें की म्हज्यो सगळ्यो फायली ह्यो शुक्रारा पयलीं क्लियर जाल्ल्यो. म्हजे अर्द्या पेक्षा जास्त आसात म्हजी खाती आयज, पूण क्लियर जाल्यो, पूण त्यो जर लोड जावंक ना जाल्यार मागीर कशें जातलें. त्यामुळे तुम्ही माहिती काढा. हांवें बाकीच्यांकय काही जाणांक विचारले, दया मांद्रेकाराक विचारले माननीय सदस्य, तो म्हणा आपले शुक्रारा पयलीं जाल्यात म्हणून. हांवें चीफ सेक्रेटरीक विचारले. चीफ सेक्रेटरी म्हणटा की आपल्या कडेन जे येतात म्हणजे ताजी अर्दी खातीं आसात. ताणें तो म्हणटा आपूण बेरेस्तार दीस वचच्या पयलीं आपणें सगळ्यो क्लियर केल्यात. म्हळ्यार त्यो लोड कशो जावंक ना ह्यो मातश्यो पळोवच्यो. माननीय सदस्य सभापती महाशय, हांगा गफलत खंय जाली आनी कोण न्हिदला तें मातशें ताका जागोयात. बरें. 19B आनी 19C म्हजे 3 स्टार्ट क्वेश्चन आशिल्ले. आतां आज सकाळीं मडगांवच्यान भायर सरलां तेन्ना सुद्दां हांवें चॅक केलें जाल्यार म्हाका येता आन्सर अवेटेड. सपोजींग तुमी म्हणटा त्या भशेन समज तें क्लब जाल्लें आसलें कोणा बरोबर जाल्यार सुद्दां म्हाका आन्सर मेळपाक जाय न्ही. आन्सर ना जाल्यार हाव आय वील कम टू नो. आज सकाळीं 9:30 वरांचेर हांव मडगांवच्यान भायर सरलां तेन्ना सुद्दां तें अपलोड जावं ना. इट शोज पळय आतां हांवें हें सुद्दां प्रिंट आवट काडून घालता. इट शोज आन्सर अवेटेड 3 क्वेश्चनां. सो हाव डू आय कम टू नो. सर इज ऑलरेडी गिवन. अजय नॉन स्पीकर सर, स्पीकर सर, एनेक्शन म्हाका दिवकूच ना. रिप्लाय इनकम्प्लीट आसा. तुम्ही वो पोस्टपोन करून टुरिझमाचो प्रॉपर्टीज गिवन ऑन लिजीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अँड पर्टिनंट टू बी डिस्कस्ड. हाजेर तुम्ही आमकां परमिशन परत विदीन दीस असेंब्ली सेशन परत दिवचे टू टेक अप दिस टॉपिक. प्रश्न Speaker sir, correction, minor correction. Under Rule 49(2) of Rules of Procedure and Correction of Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to reply on star LAQ number 008 in today's list to the next assembly session, and on star question number 16, 63 and 71 to last week of assembly session. Speaker sir, I may be permitted to carry out correction to reply in clause 1 and C to LAQ number 1A in today's list. In reply to clause A, word 25th July may be read as 26th August. 25th July may be read as 26th August. And in clause C, the word August may be deleted. In column number 3 of annexure B, in star LAQ number 12A, the date may be read as 19/11/12 instead of 11/19/11. प्रश्न क्रमांक 1. Because just one point of order I would like to raise and draw attention that question number 15B, starred LAQ, which is answered comes under the Honorable Chief Minister. Answer given to me is totally misleading and not correct. I have clarified today with the department. I would like the Honorable Chief Minister, if he wants to take it up during the course of the section or postpone it, I have no problem. But prashna jo uttar dila to samko it's not correct. 15B, Speaker sir.
वॉट हॅपन ना आन्सर जो दिला हां तो टेक्निकली सारको ना. तुमकां जाय जाल्यार ते फुडें धकलू शकता तुम्हाला प्रॉब्लेम ना. जस्ट आय नीड डिटेल्स, करेक्ट डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन. बिकॉज सर इन माय ओपिनियन इट इज करेक्ट. विल सी. प्रश्न क्रमांक 1 माननीय विरोधी पक्षनेता एक मिनट सर. Speaker sir, I may be permitted under Rule 49 of sub clause 2 of the rule on rules of procedure and conduct of business of the Goa Legislature Assembly. I seek postponement of answer question number 068218/2016. I would like to ask a question on tourism regarding tourist cottages at Keri Sattari. All your question. 1B. 1B. Question number 1B. Speaker sir, answer as per cyclist time. Mr. Speaker, sir, I was given an assurance in the last assembly session. By June, we will do everything. Now, tell me, what did you do for the last 4 months? Buildings are ready. There is no watchman or whatever this thing. There are trees growing there. There is a jungle. Everything has been stolen. What are you doing? I would like the minister to reply whether it's being looked after. In 2012, you accompanied me there. You said you will do it. Now we are in 2016. Soon we will reach 2017. When are you going to do it? My question is, in process. Last time I called you incompetent. What should I call you today? Speaker sir, Honorable Opposition Leader ह्या प्रॉपर्टीची पूर्ण माहिती आसा हे ते मान्य करतले. स्पीकर सर, ही प्रॉपर्टी अंजुना केरी जे कॉटेजीस आसा, रेस्टॉरंट आसा, रिसेप्शन आसा, ही प्रॉपर्टी WRDची प्रॉपर्टी. साधारणपणे 2002 सालान स्पीकर सर ही प्रॉपर्टी जी आहा पळय ती टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या हातान आयली आणि 2005 सालान 62,85,000 मोडून ही प्रॉपर्टी डिव्हलप केली आणि ही डिव्हलप झाल्यानंतर स्पीकर सर 2009 सालान एक फायल प्रोसेस जाली की ही जी प्रॉपर्टी आसा ही प्रॉपर्टी GTDCक दिवची. कारण आयज टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यो सगळ्यो ज्यो कमर्शियल एक्टिविटी आसा ह्यो सगळ्यो कमर्शियल एक्टिविटी GTDC करता आणि त्या पद्दतीन आमी टेंडर सुद्दां केलें. टेंडरान एक 5 जाण कंपनी आयल्यो आणि त्या कंपनीचें म्हणणें आसलें की त्या टुरिझम ह्यो आमच्यो कॉटेजीस आसा त्या कॉटेजी बरोबर जर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जर थंय जाल्यो, कारण काय बरो थंयसर आमचो हो आसा डॅम आसा आणि ह्या उदकान जर वॉटर रिसोर्स डॅम आहा हितूर जर थोड्यो एक्टिविटीज जाल्यो जाल्यार ताका आनीक बरें सौंदर्यीकरण येतलें. स्पीकर सर, तेज्या बरोबर आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटान हांव सांगता इतक्याकूच लागून की ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर आहा हांकां पूर्ण म्हायती आहा म्हणून थंयसर एक जांबळी स्पॉट म्हणून आसा, थंयच्यान जर पावतलो आणि हो स्पॉट जर बरो हॉट करतलो जाल्यार स्पीकर सर. Why is he going around? I want to know about these cottages. You have seen so many doors are stolen, there is nothing. Have you appointed a watchman there? स्पीकर सर, आत्ता Head department of that, all the departments coming under you, under tourism. And you assured this house, by June you will give it to me. या संदर्भात The state of affairs. You are just giving, saying about water tourism and all that sort of thing.
तुमी पळयलें थंय कितें जालें तें 2012 म्हाज्या वांगडा आयिल्ले तुमी आतां जाली तिका 4 वर्सां 4.5 वर्सां कितें करतात अजून पसून कांय केल्लें ना थंय रान वाडलां थंय सगळें तुमकां जाय जाल्यार म्हाज्या वांगडा फाल्यां येयात थंय स्पीकर सर ऑनरेबल ओपोजिशन लिडर सांगता ही गोष्ट एकदम बरोबर आसा तेंच्या बरोबर 2012 सालान हांव गेल्लो तेच्या नंतर एक दोनदा त्या हाटीत हांवें पयलांय बी पूण ह्या मेच्या हेका सामेर एंडाक हांव जेन्ना पळोवपाक गेल्लो त्या वेळार थंयसर आमचे जो थोडो पार्ट आसा वो थोडो पार्ट PWD डिपार्टमेंटान ते जे नाके घातल्या हे नाके ते लोक जे आसात तेंच्यांनी थोडे थंय दवरलेले आहा आनी ते थोडेशे वापरतात पूण हो स्पॉट व्हड जावचो बरो जावचो इंटरनॅशनल टुरिजम वाडच्या खातीर स्पीकर सर ही प्रॉपर्टी एलॉंग विथ द अदर प्रॉपर्टी कोण कितें म्हणटालो उत्तर दियात ना ना कोण कितें म्हणटालो तेजो उत्तर दिवपाक जाय समजता न्हू तुमच्या कडेन उत्तर ना ना म्हाजे कडेन उत्तर आहा स्पीकर सर म्हाजे कडेन उत्तर आहा कसलें उत्तर दिता स्पीकर सर जसा मिनट स्पीकर सर ही प्रॉपर्टी एखादी आमची टेंडर जाल्या नंतर टेंडर 4 4.5 वर्सां जालीं आतां 5 वर्सां जायत येयलीं न्हू टेंडर केली पूण तेणी व्हरोंक ना न्ही म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा अरे टेंडर केन्ना काडला टेंडर 2014 सालान काडला आं 2014 सालान 14 मागीर आतां खंयचे साल आहा पण तो घेवन 2 वर्सां लागता स्पीकर सर जर टेंडर जर फुडली जर प्रोसेस जर करून आपूण घेवंक सोदिना पळोवंक सोदिना घेवंक सोदिना तुमी पयशे फारीक करिनासताले टेंडर जेन्ना आमी दिला चलोवपाक तें स्पीकर सर ती प्रॉपर्टी आहा पळय ती कोणी तरी घेवची आनी चलोवपी अशें म्हणून 5 बिडर येयले 5 बिडर येयल्या नंतर फुडलो प्रोसेस करून ते जर घेवपाक रेडी ना जाल्यार स्पीकर सर म्हाका सांगा की डिपार्टमेंट कितें करूंक शकता त्या खातीर आमी बाकीच्यो प्रॉपर्टी 4-5 प्रॉपर्टी आहा तेज्या बरोबर ही सगळी प्रॉपर्टी GTDC ट्रान्सफर करून ती खंयचे पद्दतीन आमी चलोवंक मेळटा पळय हेज्या खातीर आमचे कॅबिनेटाक वचपाची आहा कॅबिनेट डिसिजन जाल्या नंतर ह्या प्रॉपर्टीचो सूक्ष्म मोक्ष जातलो सभापती जी ही प्रॉपर्टी जी आसा हेका कॅबिनेट घालपाची गरज ना ह्या मंत्री उगीच कितें तरी सांगता हांगा हावसाक मिसगायड करता तें मोडोंक पावलां तें रिपेर करात थंय सगळें जंगल वाडलेलें आसा आनी कॅबिनेट कितें घालतलो प्रॉपर्टी जी आहा टुरिजम डिपार्टमेंटाची जर कॉर्पोरेशनाक व्हरतलो जाल्यार तुमकां खबर आसा की ती अरे हेचे कडेन तेचे कडेन टेंडर काडला हें केलां तें केलां म्हण म्हाका तुमी हांगा हावसाक अश्युरन्स दिल्लें हय बरोबर पूण बरोबर म्हूण सांगता हय इट इज व्हेरी ट्रू कितें इट्स व्हेरी ट्रू I think you hand over that tourism department to somebody else. स्पीकर सर टेंडर केल्या नंतर जे 5 टेंडर आसा त्यांच्या पैकी L1 किंवा H1 कोण जो आहा पळय तो जर घेवपाकूच सोदिना जाल्यार आमी कोणाक दिवप तें आं न्हू रिटेंडर केल्या पण घेतलो म्हणटकीर तेंच्यांनी म्हटलें आहा की तेज्या बरोबर बाकीच्यो वे सायड ज्यो एक्टिविटीज आहा पळय त्यो वाडोवच्यो म्हणून आनी त्यो वाडयतले नो तुमकां स्पीकर सर आय एम इवन टुडे आय एम रेडी तुमकां जर दिसता जाल्यार आमी थंय वचून येवया आयज येवया फाल्यां येवया वचोन कितें करतले तुमच्यान हांगा प्रॉमिसीस करतात ह्या सभागृहान आनी तुमी प्रॉमिसीस ते फुलफील करिनात स्पीकर सर तुमी नाका जाल्यार सांगतात हांगा येवन की वॉटर स्पोर्ट करतले हें करतले तें करतले इट इज नॉट लायक दॅट आय ऑलवेज रिस्पेक्ट यू तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे जर एखादें तुमचो एडवायस जर म्हाका दिल्या नंतर तर तो प्रश्न सुट्टा जाल्यार आय एश्युर यू आय एम ऑलवेज रेडी हांव म्हज्या ऑनरेबल CM आहा पळय ताका सांगून हांव तो प्रश्न मिटोवपाचो प्रयत्न करता दॅट्स वॉट किरण कांदोळकर स्पीकर सर म्हाका जाणा जावपाक जाय की ही जी प्रॉपर्टी आहा ही एग्जॅक्ट डिपार्टमेंटान केन्ना एक्वायर केल्ली आनी कसल्या पर्पजाक कित्याक लागून एक्वायर केल्ली पळय तें मातशें माननीय मिनिस्टरान सांगचें
स्पीकर सर स्पीकर सर आमचे कलीग किरण कानवरकारान जो प्रश्न विचारला तेचे उत्तर हा की 2002 सालान ही प्रॉपर्टी जी आहा ही प्रॉपर्टी एक्वायर केल्ली आनी टुरिजम इंटरनॅशनल टुरिजम आसा पळय त्या वेळार सरकारान हे टुरिजम वाडोवचें म्हणून WRT डिपार्टमेंटा कडल्यान ती एक्वायर केल्ली. मायकल लोबो. म्हाका माननीय ट्युरिजम मिनिस्टराक विचारपाक जाय की वॉट इज द टायम पिरियड बिकॉज दीस क्वेश्चन इज ऑफ 2012 हिंटरलँड ट्युरिजम आमी जर तर वाडयतले तर ट्युरिस्ट ओन्ली आर देर इन द कोस्टल बेल्ट इफ वी हॅव टू टेक द ट्युरिस्ट टू द हिंटरलँड जाल्यार ह्यो कॉटेजी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. ह्यो केरी 70 कॉटेजीस जे ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरान क्वेश्चन केल्लो इन द इयर 2012 and the answer was that immediately we'll take up this work. तेन्ना आदलो चीफ मिनिस्टरान पासून उबो रावन सांगलेलें that I will take up this work. So I want a specific answer from the minister when this work will be taken up and when it will complete so that the tourists can stay in the hinterland. स्पीकर सर हो प्रश्न हांव माननीय ऑपोजिशन लिडरा कडल्यान आदल्याय फावटी आयकल्लो. तांचो प्रश्न आसा त्या दुरुस्ती संदर्भांतलो. रिप्लाय ते दितात तातूंत तांकां ही दुरुस्ती करून उपयोग जावचो ना, फिजिबिलिटी ना, कदाचित तांकां स्कोप वाडोवपाचो आसा आनी वॉटर स्पोर्ट्स बीन थंय व्हरपाचो आसा अशें आसा. त्यामुळे आसा त्या स्थितींत ते फाल्यांच्यान जातलें अशें जावचें ना. ते दुरुस्त जावंक जाय, रिपेर जावंक जाय ऑन प्रायोरिटी हें आसाच. आनी त्याच बरोबर रिपेर करून ते परत थंय पडून रावून चलना. सायमल्टेनियसली तेचो स्कोप वाडोवन वॉटर स्पोर्ट्स भितर हाडून एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशन म्हणूनय जावंक जाय. सादारणपणे मंत्री हेच सांगूंक सोदतात आनी त्यामुळे आनीक परत परत तांकां ह्या प्रश्नाचेर कोणें चाळोवची गरज ना. म्हाका दिसता हांवूय लक्षांत दितां, हांव ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडराक सांगता, हांव भितर लक्ष घालतां आनी वी वील सी दॅट द सभापती मातशें म्हाका एकूच सांगपाचें आसा, मुख्यमंत्री आनी थंय वचून पळयल्या शिवाय उलोवं न्हय. वॉटर स्पोर्ट्स थंय करपाची गरज ना, थंय जावची ना. तो दोंगर आनी ताका त्या वटेन धरण आहा, ते धरणा संदर्भात उलयताले न्ही ते. वॉटर स्पोर्ट्सान तेजो संबंद येना. ते कॉटेजीस सगळे मोडोंक पावल्या. भितूर सगळे काय बरें बांदलेले सगळे पयशे सगळे सरकारचे थंय पाण्यान घातल्यात. विचार करिनासतना जेन्ना बांदतात तेन्ना अश्योच गोश्टी जातात. ना ना स्पीकर सर, विचार करिनासतना न्हू, ताचे- तुमी म्हाज्या वांगडा येयात, ते सगळे बरें आसा. येता हांव. 2002 तुमचेच मंत्रिमंडळ आसलें आनी ते बांदल्या तेन्ना आतां म्हाज्या वांगडा तुमी यात, ते विचार करूनच बांदल्या. हांव विचार करिना अशें म्हणूंक ना, पूण तुमचें सरकार आसलें तेन्ना ते बांदले पूण गेले. आज जर ते काम करपाक फिजिबल नासत, फिजिबल न्हू, फिजिबिलिटी खूब आसा, जाल्यार ते म्हाका करपाचें ना म्हणून सांगात. ना ना अशें जावचें ना, अशें जावचें ना. स्पीकर सर, हे सरकार हे संपूर्ण गोव्या खातीर सरकार आसा. मतदारसंघ ऑपोजिशनाचो की सरकारचो हे पळोवन वेगळ्या दृश्टीन पळयना. आनी त्यामुळे तांचो आग्रह आसत जाल्यार हांव थंय येवपाची तयारी आसा. सेशन या म्हाज्या वांगडा. हांव येता. पूण ना ना तुमकां करपाचें ना हें ताणें सांगची गरज ना. हें सांगल्यार आमी मान्य करचें ना, आमी करता. प्रश्न क्रमांक 2 श्री चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर, स्टार LAQ नंबर 2A. प्रश्न क्रमांक 2A. WRD. Speaker sir, answer as per cyclostat. स्पीकर सर, हांवें माननीय मंत्र्या कडेन डिटेल हें विचारलें की 2012 ते आतांपर्यंत WRDची कामां कितली पर्यंत केपें मतदारसंघात घेतली, कितली कंप्लीट जाली, कितली चालू आसात. तातूंत भितर एक काम म्हाका तुमी सांगलें आसा तें टेंडर जाल्लें आसा जे फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बेतूल प्रायमरी स्कूल, बेतूल स्कूल टू पोस्तावाडो. आनी तुमी अशें रिप्लाय दिला की टेंडर जालो 2014 जुलय.
अजून कामाची सुरवात जाली ना. 2 वर्सां जाली टेंडर जावन. तें काम इतलें प्रोटेक्शन वॉल इतली गरजेची की ट्रेडिशनल फिशरमॅन थंय आसा भितर. आनी पावसाच्या दिसांनी तर चड त्रास, कित्याक घरां सगळे हेजेर असले कारणांनी ते केन्ना काय फ्लड येवन कितें जायत म्हूण सांगपा येना. हेजे खातीर आमी तुमच्या फाटल्यान लागून ती तुमी कामय केल्लें, टेंडरूय काडलो, कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डरूय दिल्या, पूण 2014चें काम जुलायच्या अजून पर्यंत काम चालू जायना. केन्ना जातलें? स्पीकर सर, ह्या कामाची 2014 वर्क ऑर्डर जाली आनी ती वर्क ऑर्डर जाताना सुद्दां बाबूक त्या कामाचे भरपूर इंट्रस्ट आसलें आनी बाबूच्या प्रेमान ती वर्क ऑर्डर जाली तेन्ना सादारण 3,42,00,000. आनी स्पीकर सर, तर प्रॉब्लेम इतकेच जाला की जी सायट आहा ही सायट थंय सगळी एनक्रोचमेंट जाल्ली आहा. आमी CRZ कडेन ताका लागून NOC मागलेली. CRZ सांगता की तें एनक्रोचमेंट आहा पळय तें काड म्हणून. आतां एनक्रोचमेंट काडप हें आमी हें तुजी ती रिटेनिंग वॉल बांदप काय तें एनक्रोचमेंट काडप हो आमच्या फुड्यान प्रश्न आहा. तरी आसतना डिपार्टमेंटान हें काम हातीन घेतलां म्हणून स्पीकर सर, आमी थंयसरल्या कन्सर्न कलेक्टराक आमी पत्रां धाडलीं, जवळ जवळ 3-4 फावटीन पत्रां धाडलीं की हें जें एनक्रोचमेंट आहा थंयसरलें तें एनक्रोचमेंट जर काडशात जाल्यार आमी तें काम आहा तें काम घेता म्हणून. आज पर्यंत त्या कलेक्टरानूय कसलीच एक्शन घेवंक ना. जे एनक्रोचमेंट आनी CRZ म्हणटा जो पर्यंत तें एनक्रोचमेंट काडिना जाल्यार तें आपूण तुमकां NOC दिना. आतां जर ह्या हेचेर जर म्हाका दिसता बऱ्या पद्दतीचें सॉल्युशन काडटले जाल्यार बाबूच काडूंक शकता. थंयसरलो लोकल MLA तेणीन तेजे लोक तेचेच लोक आहा थोडे तांकां बरें समजावन हें करून जर ते तांकां जर तुमी मातशे सायडीक काडले जाल्यार काम घेवपाक काय ना. तूं एक 2 दिसान हो एक्सरसायज केलो जाल्यार 3ऱ्या दिसा काम स्टार्ट जाता. काम स्टार्ट करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. काम ही अडचण न्हू. अडचण आहा ती काम तुजें बरोबर आहा, अडचण वेगळीच आहा. जे दुसरे ऑथॉरिटी आहा ते कांयच हें घेयना. ते म्हणटा फक्त ते हें कर, आपुणूय काडिना. CRZ NOC फक्त दिना, पूण इलिगल थंय एनक्रोचमेंट केल्लें आहा पळय तें काडपाची जबाबदारी ते घेयना. खरें म्हणचें जाल्यार एक डेप्युटी कलेक्टरान तेंच्या निदर्शनाक हाडल्या नंतर तेची जबाबदारी जाता. जर अशा जाग्यांचेर जर कोणीन एनक्रोचमेंट जर केल्लें आहा जाल्यार ते CRZची जबाबदारी जाता ते एनक्रोचमेंट पयलें काडपाचें. म्हणून ते NOC दिना आनी एनक्रोचमेंटूय काडिना. म्हणून हें काम आहा तें टेंडर जावन 2 वर्सां जालीं. आमचे डिपार्टमेंट आमी कॉस्टन फॉलोअप करतात हेचे कडेन, म्हणून आज पर्यंत तेचेर कांय येना. तुवेंय फाटल्या 15 दीस आदीं तुवेंय सांगलेलें की आमी तरी कितें सॉल्युशन काडया हेचेर म्हणून. हांव सांगलें तुका एटलिस्ट सायड आमी पळोवया म्हणून 20 तारीख ही ठरलेली आमची. काल ह्या म्हयन्याची 20 तारीख आमी दोगूय थंय बेश्टी विजीट तरी करची अशी म्हणून 20 तारीख ठरलेली. हांव रेडी आसलो, पूण तुकाच खंय तरी अडचण येयली म्हूण तुवें सांगलें की बाबा आज मातशें जायना, ती मागीर फुडें केन्ना तरी करया म्हणून. ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालू आसतना जो प्रश्न आहा तहें कांय ना. आतां काडेचेर कितें तें सॉल्युशन? स्पीकर सर, मिनिस्टर सांगलें तें सारकें आसा, पूण हांव इतलें म्हणटा की एनक्रोचमेंट जाला तो कांय घरां बी आसा ती कांय लोक काडपाक शक्य ना. म्हणजे ते लोकांनी ऑलरेडी घरां रावतात. पूण ज्या जाग्यारची बेतूल स्कूल टू पोस्तावडो म्हळ्यार 2-1 किलोमिटर डिस्टन्स आहा त्या लांबी, म्हळ्यार थंय ज्या जाग्यार करूं मेळटा थंय तरी करचें म्हणटा अशें म्हणटा हांव. जर ती डॅमोलिश करपाक काय शक्य ना लोक एलाव करचेच ना, ती गजाल वेगळी. पूण ज्या जाग्यार शक्य आसा न्ही थंय तरी प्रोटेक्शन वॉल जावची. खंय घरां बांदला ती म्हणून शक्य ना तें. आनी परची आमची पोस्टपोन जाल्या ते आमची विजीट सेकेंड आसली, पयलें एक उद्घाटन आसलें, तें उद्घाटन पोस्टपोन जालें म्हणटकीर ती विजीटूय पोस्टपोन जाली. पण हें मातशें ज्या कडेन फिजिबल ह्या शक्य आसा थंय तर जावचें. की सगळीं घरां जे एनक्रोचमेंट केला ते घरां मोड म्हणल्यार तें कांय शक्य ना. की आख्खे कोस्टल बेल्टाक सगळे ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, पारंपारीक ते नुस्तेकार, आनी तें जागो ना म्हळ्यार मातशें वाडत वाडत तें गेलां तें अलाव तें करपाक नाका त्या टायमाक. पूण तें आतां डेमोलिश करप शक्य ना. ते डिपार्टमेंटान कशें एक्शन घेतलें. पूण ज्या जाग्यार शक्य आसा
ज्या जाग्यार शक्य आसा ते तरी हें घेवचें सी आर जेडान जर परमिशन तशें घेतलें ज्या जाग्यार बांदपा मेळटा थंय जर ती प्रोटेक्शन वॉल बांदली जाल्यार मॅक्झिमम एरिया कवर जातली अशी हें करा नाजाल्यार ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय तरी बांदा. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान आमचे जो एक्झिक्युटीव त्या एरियेचो जो इंजिनियर आहा हेणेन त्या सगळ्या हेचे मंडळाचें इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. बाबू सांगतात जवळ जवळ 5-6 कडेन कोसळ्ळेलो म्हणजे व्हेरी बॅड कंडिशन. आनी हें सगळें पळयलें आसतना सुद्दां फक्त प्रॉब्लेम इतकोच आहा की NOC म्हटल्या नंतर NOC बरोबर जर डिपार्टमेंट एक ठरावीक तुजें पडलां तेंच जर सारकें करूंक गेलें जायत जाल्यार NOC जायच न्हू तेका. तेजे पेक्षा बेस्ट आहा सगळें आख्खें जें काम आहा 3,42,00,000 सगळें घेवया. तूंय थोडे मातशे प्रयत्न कर ते CRZ कडसून बाबा जर तें एक्सक्लूड करून हेंच करचें म्हणून तोहें सुद्दां जाता जाल्यार तोहें करया. आनी जर तुका तशें दिसता जाल्यार डिपार्टमेंटाक हांव तशें प्रयत्न करूंक लागता इफ पॉसिबल आहा जर डिपार्टमेंट विदावट पूण म्हाका दिसना तें विदावट CRZ NOC हें काम फुडें वयतलें हें म्हाका तरी दिसना. कारण ते आमकां सांगता हांव तुका सांगता कितें खरें म्हणशें जाल्यार हें जें आहा पळय CRZान थंय खरी इन्क्वायरी वचून करूंक जाय. अरे बाबा हे जे लोक आहा हे आदले लोक थंय रावपी म्हणजे ट्रेडिशनल खूब आदले आनी तेंच्यांनी जें कितें केलां पळय थोडें एक्सटेन्शन केल्लें आहा आनी थंय ते भायर पावल्ले आहा. आतां हेचेर कितें तरी सॉल्युशन काडून तांकां जर NOC दित आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमी तेंचे एनक्रोचमेंट आहा तेच्या भायल्यान सुद्दां ती वॉल घेवन आमी तांकां घट करून दिवंक शकता. पुणून जर NOC जाता जाल्यार NOC प्रयत्न कर. हांव डिपार्टमेंटाकूय सांगता की तुमी प्रयत्न करा. तूं तुज्या तर्फे तूंय प्रयत्न कर. काम करपाक ऑलरेडी टेंडर जाल्लें पयशे आहा थंय कांयच प्रॉब्लेम. CRZ कडेन मातशें फॉलोअप करता आसतना CRZची खूब टायम जाता कित्याक हांव सुद्दां सामको फॉलोअप करूं कितले फावटी मिटिंगेक ते घेयत नात. फॉलोअप करून वर्सां नंतर मिटींग घेतात आनी मागीर तेजेर तें डिस्कशन जायना. मातशी डिपार्टमेंटाय तुमचो फॉलोअप करता. हे CRZाक खंय तरी इंस्ट्रक्शन जालां सीएमान दिवंक जाय की ज्यो असल्यो पेंडींग जे आसात त्यो कामाक जितली फास्ट मिटिंगेक येयनात मिटिंग येवपाकच 2-3 मिटिंगी जातात. आतां हांव पर्सनली फॉलोअप करून सुद्दां 5-6 फावटी फॉलोअप करून खंय तरी एक मिटींग येवप जालें. मागीर डिसिजन जालेंच ना ती गजाल वेगळी पूण खूब लेट जाता. कित्याक टेंडर जावन जे असले कामाक जर फाल्यां फ्लड आयले आनी जर ते कोसळून गेले जाल्यार मागीर हें जातलें. ताच्या पयलींच प्रिकॉशन म्हणून हें जाल्लें टायमार जाल्यार जावंक शकता. पूण जे जाग्यार पॉसिबल आहा ते मातशें करा म्हणटा. पॉसिबल आहा ते स्पीकर सर, CRZान ताका एटलिस्ट परमिशन दिवकूच जाय. फाल्यां तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट केलें म्हणून जर तो बंड जर तसोच थांडलो जायत जाल्यार फाल्यां भितर उदक येवन मोठ्या प्रमाणान एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय जावंक शकता. मोठ्या प्रमाणान एक मनुष्य हें तुका हानी जावंक शकता. कितेंय जावंक शकता. पूण ते फक्त इतकेंच सांगता की तांकां तुमी काडा म्हणटा. ते एनक्रोचमेंट केला पळय ते तांकां काडा म्हणटा. आतां काडप कोणी आनी काडूंक ते तूं सांगता ते बरोबर आहा ते काडपाक शक्यय ना. कारण ते ट्रेडिशनल लोक रावपी आहा पळय बरोबर आहा तेंच्यांनी आपली इल्ली प्रॉपर्टी आहा त्या प्रॉपर्टी तेंच्यांनी थोडेशें वाडयल्लें आहा थंयसर. कोण कितें करतलो तांकां. अशा पद्दतीचे प्रकार हे सगळ्या कोस्टल बेल्टाकान सगळ्याक जाल्ले आहा. जे 1992 पयले जे स्थानीक थंयसरले जेंची घरां आहा तेंच्यो प्रॉपर्टी थंय आहा तेंच्यांनी खंय तरी बाबा आदी मातयेची घरां आसलीं तेंची बरीं घरां जावची न्हू कॉन्क्रिटची ते म्हणटा आमचे कडेन परमिशन आहा. अशा लोकांनी थोडे वाडयला थंयसर. पुणून म्हाका दिसता हें CRZानूच तेचे सारकें परत एकदां इन्स्पेक्शन करून तेंचे डॉक्युमेंट बाबा ती खरी घरां केन्ना पर्यंत तेंची आहा. बिफोर 92 जर तेंचे आदले एक्झिस्टींग थोडे सुद्दां घरां तेंच्यांनी थोडे वाडयलां हें जर हें करून तांकां थंय दिवपाची गरज आहा. नाल्यार हे त्या थोड्याशा पिसाक लागून सादारण जो बांद आहा हो बरो व्हडलो आहा आनी तेका लागून आख्ख्या एका लॉस कित्याक काय म्हणटा फाल्यां कितेंय नॅचरल कॅलॅमिटी घडोवंक शकता. काणकोणा अशा पद्दतीचे प्रकार जाल्ले आहा. घडोवंक कितेंय शकता. पूण ताका लागून हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करता की CRZाक अश्यो ज्यो एक जे कॉम्प्लिकेशन्स आनी अश्यो ज्यो अडचणीची जी सिच्युएशन आसता ह्या जाग्यार थोडेशे खंय तरी रिलॅक्सेशन तुमी वता थंय पळया इन्स्पेक्शन करा आनी थोडेशें जर रिलॅक्सेशन जर दिलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीची कामां आहा ती आमी फुडें व्हरूंक शकतले. अदरवायज
ते NOC करतले आनी आमी ते NOC मेळच्यो ना आनी ती कामां फुडें व्हरूंक आमी कशें शकचे ना ही अडचण आमच्या फुडल्यान सारकें आसा ह्या मातशें लक्ष घालचें की सगळीं घरां ही पयलींची आनी पारंपारीक फिशरीज ते म्हणजे थंयचेच म्हणजे भायले अशे लोक न्ही पयलीं पासून थंयचे मातशें लक्ष घालचें श्री फ्रांसिस्को पाशेको क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर म्हजो एक क्वेश्चन गायब जाला हितूंतल्यान तर तो क्वेश्चन आतां म्हाका दाखयता हांगा स्क्रिनीचेर कॉम्प्युटराच्या की 001D म्हणून आनी डिजअलावड म्हणून पूण काल जेन्ना 24 वरां पयलीं हांवें जेन्ना पळय प्रिंट काडली तेन्ना म्हाका आन्सर अवेटेड म्हणून येताले हाजे बद्दल म्हाका मातशें थोडेशें एक्सप्लेनेशन दिवचें पयलीं. हो घ्या तिनाचो घे. बाकीचे दोन्ही क्वेश्चन म्हाका विचारपाची इच्छा ना स्पीकर सर. Speaker sir, please postpone the question for tomorrow so he can ask detailed question on the same question. We'll see. Next week. It has come last moment. No? पुढल्या विकान पोस्टपोन. एक घातल्यार इम्पॉर्टंट तुमगे आन्सर मेळना मग कितें करता कित्याक विचारता प्रश्न क्रमांक 4 ताका न्ही आमकां विचारपाक कायतानो सिल्वा. कित्याक विचारपाक जाय पयलींचें फाल्यां म्हाका जर म्हजो जर प्रश्न डिसअलाव जालो जाल्यार आय वॉन्टेड टू कम नेक्स्ट डे सेम रुल्स आर सेम फॉर एवरीवन सो हाजेर रुलींग तुमी दिवचें म्हणटा हांव. आं ना ना स्पीकर सर तुमी डिसअलाव केल्लो क्वेश्चन परतो अलाव करतात. निवेदन करता मागीर करता. हा निवेदन करता. स्पीकर सर हा तो फाल्यां दिता म्हणटा न्ही. स्पीकर सर तो फाल्यां जावचो ना. इट कूड बी नेक्स्ट वीक किंवा त्याच्या फुडल्या विकान सेशन 3 आठवडे आसा. स्पीकर सर सीएम उलयता तो एक इशू डिसअलाउड क्वेश्चन कॅन बी पोस्टपोन्ड. दिस इज माय क्वेश्चन. आय एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोसिजर. If a disallowed question is being allowed to be postponed, then I want it same when it comes to me. I'm putting up a specific point. If it was disallowed, he has to give the. That is why I'm saying he should give an order. Give it निवेदन afterwards. करता बसा प्लीज. Give it sometime. प्रश्न क्रमांक 4 श्री कायतानो सिल्वा. Speaker sir, may I permitted to ask a question number 4A. Question number 4A. Speaker sir, answer as per cyclostyle. Speaker sir, म्हणजे लास्ट क्वेश्चन आहा ते प्रमाणे म्हाका टोटल आन्सर मेळोंक ना. लास्ट सप्लिमेंट्स आहा तातूंत the total number of employees recruited to the government job, all the categories and the grade wise, in all government department from March 13 till date. Speaker sir, प्रश्न कसो आसा पळयात. The total number of employees recruited to government jobs in all categories, grades, in all government departments from March 2013 till date. Furnish separate list of each category grade in each department from March 13 till date. And furnish constituency-wise details of recruitment of employees. अशे 3 questions आसात. सोबत annexure जो जोडलेलो आसा तातूंत खंयच्या डिपार्टमेंटांत खंयच्या पोस्टाचेर कितले पोस्ट कितले रिक्रूट केल्यात हें डिटेल आसा. तांचो जो निमणो प्रश्न आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स दिया म्हणून. खंयचेच डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हे मेंटेन करिना. सिलेक्शन कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जायना. सिलेक्शन मेरिटाचेर जाता. कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर जायना. त्यामुळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज दिवपाचो प्रश्न येना स्पीकर सर. स्पीकर सर, मेरिटाचेर जाता म्हणजे थोड्यांचेच रिक्रुटमेंट अशें जाल्लें आसा, मिनिस्टर आसा तांच्याच गांवांत जाल्लें आसा, दुसऱ्या गांवांनी जावंक ना. नाजाल्यार तुमी डिटेल दिवची आमकां आनी ताचेर मागीर हांव दाखयता खंयचे कडेन कसली गोंदळ जाल्ली आसा ती. कित्याक भुरगीं पास जाल्लीं ताका मिनिस्टराच्या
लो सकलार आदले ताका पास केल्यात आनी रँक मेळ्ळे त्या भुरग्यांक दिवंक ना. ताका लागून हें म्हजें क्वेश्चन, कित्याक सारकेंच आमचें ट्रिटमेंट सारकें जायना. आपल्या जे गोच्ची कोण आसात तांचें ट्रिटमेंट जाता का मनीस प्रमाणे कामां. स्पीकर सर, मिनिस्टर ह्या रिक्रुटमेंट बोर्डा करपाक इन्वॉल्व नासता. मिनिस्टर नासतना PWDचें रिक्रुटमेंट जालें, स्पीकर सर, सोसायटीज काडले. तो कितें तो उलयता जाल्यार म्हाका अशें सांगचें पडलें. उलयता जाल्यार अशें सांगचें पडलें रिक्रुटमेंट सोसायटी PWDन कशी जाल्ली, कोणाक रिक्रूट केल्यात, कितले गोंयकार खंयचे गांवचे आसात ते म्हाका लिस्ट दियात. स्पीकर सर, हांव माननीय सदस्याच्यो भावना समजूं शकता. पोस्ट जेन्ना एडवर्टायजमेंट जातात, इंटरव्यूज रिटन एग्जाम जाता आनी मागीर जे कॅन्डिडेट्स असतात ते कागदां घेवन येतात आनी ते एक सायड आसतात आनी आमदारूय एक सायड जातात. हांवूय हो अनुभव घेता स्पीकर सर. जालां अशें ज्या LDCच पोस्ट धरया, एका डिपार्टमेंटान 5 जाले, दुसऱ्यान 10 जाले, तिसऱ्यान 11 आसले, 15 आसले. प्रत्येक डिपार्टमेंट इंडिपेंडंटली एडवर्टिजमेंट दिता आनी इंडिपेंडंटली एडवर्टिजमेंट दिल्यामुळे ते 5 सुद्धा जरी पोस्ट असले तरी 7,000 8,000 पीपल एप्लाय आणि दे हॅव टू अपियर फॉर रिटन एग्जाम. ह्या आयतार दीस एक रिटन एग्जाम इंजिनियरींग कॉलेजीत जाली, मागीर फुडल्या आयतार दीस दुसरी रिटन एग्जाम आनी खंयच्या तरी गव्हर्मेंट कॉलेजीन जाता, पॉलिटेक्निकान जाता आणि प्रॅक्टिकली फॉर द पोस्ट ऑफ LDC ऑल्सो in 10 different departments, every candidate writes or attends written exam on 10 different occasions. Practically every week or every fortnight he writes the exam. आणि मानसिक क्लेश जाता ताका. त्यामुळे आणि मागीर आमदारूय तेतून बेजार जातात, कारण आमदाराकडे ते लोक येतात. आम्ही त्यामुळे निर्णय घेतला की सगळ्याच डिपार्टमेंटाच्यो कॉमन एग्जामी घेवच्यो म्हणून. म्हणजे एकदाच ते बसतले, एकाच एग्जामीक बसतले आणि ज्या ज्या डिपार्टमेंटाची रिक्वायरमेंट आसा ती रिक्वायरमेंट एका एग्जामीतसून क्लियर जातली. वर्सांतसून एकदाच एग्जाम घेवप आणि ताच्या खातीर आमी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड किंवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करपाचें ठरयलां. फायल लॉ डिपार्टमेंटाक आसा. हें जातकीर एस्टॅब्लीश जातकीर म्हजो प्रयत्न आसा की ह्याच विधानसभेच्या अधिवेशनान तें बिलूय आमी पास करुया, जेणे करून फुडलें सिलेक्शन जें आसा अशा कॉमन पोस्टांचे डेटा एंट्री ऑपरेटर सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जातात. प्रत्येक जण आपापली एडवर्टिजमेंट दिता आणि कॅन्डिडेट्स आर अननेसेसरली पेनलायज टू आन्सर टू रायट एग्जाम ओवर एंड अगेन. आणि त्यामुळे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड किंवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाच्या खातीर फायल आमची लॉ डिपार्टमेंटाक आसा. आमी एक आठवड्या भितर ती मेळोवपाच्या प्रयत्नांत आसात आणि कॅबिनेट डिसिजन घेवन ह्याच अधिवेशनात हे बिल पास करून त्याचो कायदो केलो की ही कटकट परत परत लोकांक धांवपाची ही कटकट सोंपतली. स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे आमच्या CMन सांगला ते भाशेन की एड्रेसा ना म्हाका दिसता आमचे गोंयकार कोण नासलेले आसा वो तातूंत कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे लोक आसा दिसता म्हाका. तेका लागून ही एड्रेसां सारकी मेळना दिसता. एम्प्लॉईज कोण आयल्यात त्या गोंयांतान कोणें एप्लाय केला ते तांचे एड्रेस नासतना तूं सांगचें म्हाका खंयच्या डिपार्टमेंटांत एड्रेस नासतना एम्प्लॉईज तुमी घेतल्यात ते. जरी तर तुमकां डिटेल दिवंक जायना जाल्यार, कित्याक डिटेल आतां दाखयनात आनी डिटेल मागल्यार रिजन वॉज दॅट कितले गोंयकार आसा, कितले बायले आसा, कितले आपले गोच्चे आसा, कितले आपले शेपायचे भुरगे आसा तें कळोंक जाय म्हणून हांवें डिटेल मागल्या. तर म्हाका डिटेल कशीच म्हाका जाय गव्हर्मेंटाच्या थंय. स्पीकर सर, जसो प्रश्न विचारतात तशें उत्तर मेळटा. क्वेश्चन विचारले आसा, क्वेश्चन विचारले आसा तेच मागता हांव. तूं ना म्हणलां दिवपाक जायना म्हणलां. आयकलां मरे हांवें. ताणें जर प्रश्न आपल्याक सगळे रिक्रूट जाल्ल्याची नांवां दी आनी तांचे एड्रेसीस दी म्हणून सांगलेले जाल्यार हे जे मंडळ येवपाचे पण आमी दिवपाचे. ताणें संख्या विचारल्या त्यामुळे अशें जालां. एड्रेसीस मागलेले जाल्यार मागीर खंयचो खंयचो गांव ह्या खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत हे काडून तांच्यान पळोवं येता. पूण स्पीकर सर, आय वील क्लॅरिफाय वन थिंग. बेळगांव, कोल्हापूर,
कर्नाटक महाराष्ट्र हांगासरले लोक घेतलेले ना आमच्या सगळ्यांचेर बंधन आसता की 15 years रेजिडन्स फॉर ऑल पोस्ट गोव्यात आमी भरता आसतना ते आमी काळजी घेतात आणि त्यामुळे भायले घेवपाचो प्रश्न येना पण ही जी एक्साइटमेंट जाता ताचेर आमी कॉमन एग्जाम घेवपाचे आमी थारायिल्ले आसा इतलें हांव सांगता तांचो अनेक जाणांनी प्रश्न विचारलेले आसात आपल्याक नांवां आनी एड्रेस दी म्हणून दुसऱ्या खंयचे अनस्टार क्वेश्चन बीन आसात तातूंतय तांकां मेळूं शकतात. स्पीकर सर हांवें डिटेल मागल्या नांवां आतां सांगल्यात म्हाका डिटेलाची जाय कितें अननेसेसरी हे नाका मिनिस्टरांची कित्याक ना कितें हायड करतात. आतां सगळे म्हणटात आपण आपल्याचे गोच्च्यांक प्रोटेक्ट करूंक हें करतात तसली गती जाल्ली आसा. जॉब मेळटा सगळ्यांकूच गोंयकारांक मेळो सारकें सिलेक्शन जावं म्हणटा. रोहन खंवटे इम्पॉर्टंट प्रश्न हो काय तू बाबान 2012च्यान मागूंक जाय आशिल्लें पूण 2013च्यान पळयलें जाल्यार 37 months रिक्रुटमेंट इज 8030. जवळ जवळ 217 लोकांक रिक्रूट केला पर मंथ. इफ आय रिफर टू सिरियल नंबर 10 ऑफ कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट 3 वर्सांत तुमी C कॅटेगरीन एकूच मनशाक घेतला. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान 367, डायरेक्टर ऑफ फिशरीजान 88 आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स सिरियल नंबर 59 तातूंत DSY 33 आनी SAG 44 आनीकूय नवे एड्स रिलीज जाल्ले आसा स्पीकर सर. सायमल्टेनियसली people who are working on daily wages in sports and youth affairs are on an indefinite strike. Para teachers are asking for regularization. Vocational teachers are waiting for regularization. Homeopathic doctors are wanting to get recruited when new ad is released. पूण हातून पळयला जाल्यार स्पीकर सर एक कळटा की रॅशनलायजेशन कांयच ना हातून. म्हूण तुमी जो रेव्हेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट कमर्शियल टॅक्स आसा तातूंत टॅक्स इवेजन जाता तुमी 3 वर्सांत एकूच मनीस घेता. आणि फिशरीज डिपार्टमेंटा सारकेले कॅबिनेट वॉज टेकन एंड प्रॉन हॅचरी डिपार्टमेंट द पीपल वर सपोज टू बी रिक्रुटेड 30 जाण 17 नॉन टेक्निकल 13 टेक्निकल इफ आय एम नॉट मिस्टेकन स्पीकर सर. आज पर्यंत जायना रिक्रुटमेंट वे सायमल्टेनियसली अदर रिक्रुटमेंट्स इन द सेम कॅटेगरी आर बीइंग डन. आय वूड लायक टू आस्क ऑनरेबल CM what is the criteria of taking such recruitment or to me rationalization of staff or cost of how do you go with this procedure? स्पीकर सर हांगा जी संख्या दिल्ली आसा जे ते रिक्रुटमेंट पूर्ण जाल्या तेंचीच. एखादें डिपार्टमेंट ताणें म्हटलें कॉमर्शियल टॅक्स जेतून एकूच घेतला कदाचित तांचो प्रोसिजर चालू आसूं शकता. जे पोस्ट क्रिएट जाल्ले असतात किंवा जे पोस्ट सँक्शन जाल्ले असतात तेच भरले वतात किंवा जंय रिटायरमेंट जाता थंय पोस्ट वेकंट जाता तो भरलो वता. त्यामुळे हांगा कमी थंय जास्त कशें जाय तशें भरपाक मेळना स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हजो प्रश्नाचें उत्तर मेळूं ना. आय एम आस्किंग स्पेसिफिकली जे पीपल हू आर ऑन स्ट्रीट्स तांकां अजून रेग्युलरायजेशन जायना. एडवर्टिजमेंट तुमी काडटा नव्या भुरग्यांक घेता ह्या गव्हर्मेंट जॉबाक जाल्यार ह्या भुरग्यांनी करपाचें कितें. पॅरा टिचर रस्त्यार आसात पेटाक घेतले. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स LDC जॉब्स आर स्टील नॉट गेटिंग फायनलायज्ड. देर इज अ प्रॉब्लेम देर दे आर एडवर्टायझिंग फॉर न्यू जॉब्स. स्पीकर सर होमिओपॅथी डॉक्टर्स 8 वर्सां जाली 10 दोतोर रावल्या आनी 22 पोस्टाक सांगतात. स्पीकर सर म्हाका क्वेश्चन कळ्ळो. स्पीकर सर पॅरा टिचरांचो ताणें उल्लेख केलो. आमी मदल्या काळार टिचर्स भरले पूण टिचर भरतलो जाल्यार ताचें क्वॉलिफिकेशन B.Ed किंवा D.Ed लागता आणि त्यामुळे अनलेस ही ऑर शी इज क्वॉलिफायड कॅनॉट बी कन्सिडर्ड फॉर दॅट. जे पॅरा टिचर्स D.Ed आणि B.Ed असले तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट केल्यात. टीम ट्रेनिंग घेवंक मेळटा. हांव सोंपयता. इतलें आसून स्पीकर सर जे ट्रेंड नासले तांकां हेच सरकारान म्हणजे म्हाका याद जाता 6,000 आसले ते. आमी येतकीर 9,000 हाडले तांकां. आतां 12,000 हाडल्यात. तांची कितें तरी वेवस्था जावंक जाय. 6,000 आसले स्पीकर सर इतलीं वर्सां ते. आमच्या सरकारच्या काळान आतां ते 9 आणि 12 2 टप्पे केल्यात. वी आर सिम्पॅथेटीक टू देम. पूण
B.Ed पोस्ट आसा D.Ed पोस्ट आसा जाल्यार थंय अनट्रेन आसा तो वचूं शकना हें मातशें समजून घेवंक जाय मान्य सभासदान हांगा सांगप आनी बाकीच्यांक मिडियांतसून आयकपाक बरें दिसता रोहन बाब खंवटेन आमची समस्या सांगली आनी मुख्यमंत्र्याक कळ्ळी ना हांव सिंपॅथेटीक आसा तांच्या खातीर आनी त्यामुळे इवन लायब्ररियन पोस्ट जे जाल्यात थंय जे कोण लायब्ररी तांकां कोर्स बीन आसा जाल्यार तांकां एकोमोडेट करपाक आमी प्राधान्य दिवपाक सांगलां पूण खंय तरी आझाद मैदानार बसतले आनी सरकारचें नाक दामून तोंड उगडटले ह्यो गोश्टी कृपा कोणें करच्यो न्हय समस्या आसा सरकार कडेन घेवन येवचे सरकार अंडरस्टँडींग आसा समजूतदार आसा आनी त्यामुळे दबाव तंत्र वापरून कोणें करचें न्हय इवन स्पोर्ट्साच्या बाबतींत हांवें आय हॅव चॅक द केस ताणें क्वॉलिफायड असणाऱ्यांक सगळ्यांक घेतलेले आसात पूण ना आमी हट्ट करून घेतले हें दिस इज नॉट फेअर स्पीकर सर पेटाक जेन्ना घेतले डीम ट्रेनिंग केल्ले आमचे ऑनरेबल CM इज ऑल्सो अ टीचर ही वील नो दीस मच बेटर तुमी हाज्या फुडें एश्युरन्स दिया की नवे रिक्रुटमेंट जे काडटा हांकां प्रायोरिटी दितले आनी विदीन अ टायम फ्रेम यू वील टेक देम दॅट इज इनफ यू गिव अस हें स्पीकर सर आमी सदांच जेणे काम केलां ताका प्रायोरिटी दिल्या आज पर्यंत दिल्या पूण प्रोवायडेड ही इज क्वॉलिफायड ही ऑर शी इज क्वॉलिफायड शी नीड्स टू बी क्वॉलिफायड फॉर दॅट स्पीकर सर आमी उलयता ते मुद्द्याचेर रिप्लाय दिना स्पीकर सर सिद्धार्थ कोंकळेकर You can give us honorable CM can give us assurance Speaker sir, that in the time to come, let it the advertisements which are released, थोड्या job criteria बसा प्लीज बसा स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आशिल्लो की थोड्या डिपार्टमेंटांनी जॉब क्रायटेरियाक एज लिमीट आसता आनी थोड्यो कॅटेगरी स्पेशली चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स ताजे पोस्ट एडवर्टायज जाता स्पेशली पुलीस कॉन्स्टेबल फायरमॅन आनी वेकंट वता परत परत एडवर्टायज जाता हाजेर कितें तरी एक सरकारान विचार करचो विजय सरदेसाय सर म्हाका चीफ मिनिस्टरान एक डिस्ट्रिब्युशन दिवचें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब आनी OBCs amongst those recruited against reservation for physical handicapped ex-servicemen and children of freedom fighter. कित्याक स्पीकर सर हांव हें स्पेसिफीक क्वेश्चन इतल्या खातीर विचारतां आनी मुख्यमंत्र्याचें आय वॉन्ट हीज एटेन्शन ऑन दीस बिकॉज गोंयचो सरकार जे एक सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स वायलेट करून सेपरेटली रोस्टरान तांची नांवां घालता वेन द चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स physically handicapped and ex-servicemen should go as per the category of scheduled caste, scheduled tribe and OBC. हे तुम्ही करनात and this is a violation of the Constitution of India as well as a Supreme Court judgment in this. So I want now Speaker sir specific distribution of scheduled caste, scheduled tribe and OBC amongst those recruited for reservation of physically handicapped ex-servicemen and children of freedom fighters. स्पीकर सर रिप्लाय जे दिल्ले आसा ते चार्ट अशेंच आसा नंबर ऑफ रिक्रूट मागीर जनरल अनरिजर्वड कितले ते मागीर शेड्यूल कास्ट कितले ते शेड्यूल ट्रायब कितले ते OBC कितले ते फिजिकली हँडिकॅप कितले ते एक्स सर्विसमॅन आनी चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स अशे कॉलम आसात हांवें ताणें प्रश्न विचारता आसतना हांवें निमण्या कॉलमाची बेरीज केली स्पीकर सर ना निमणे करूंक मेळना फ्रिडम फायटर 130 घेतलेले आसात दुसऱ्यांची तशीच बेरीज केल्यार मेळटली ना 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 तशी बेरीज मेळना हांव म्हणूंक सोदतालें अशें म्हाका जर चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर म्हणून जॉब दिलो आनी हांव जर जनरल कॅटेगरींतलो हांव शेड्यूल कास्ट न्ही जाल्यार तुवें म्हाका जो चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर म्हणून दिला शूड ऑल्सो feature in the scheduled caste, scheduled tribe and OBC. This is a Supreme Court judgment. And this is not being done by Goa government. This is a violation. This is an injustice to scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. And this is happening. There is a judgment of Indra Sahni versus the Union of India. Principle of horizontal reservation and vertical reservation a clear cut dila. Ajer matcho tumi abhyas karcho because this will mean that you will remove the injustice on this downtrodden section of society. You mean if OBC candidate is a son of a freedom fighter, yes, he should be reflected as freedom fighter as well as OBC. It has to be like that, which is not happening. Taje correction जावचे because this will. I have noted it. I have noted it. प्रश्न क्रमांक 5 श्री
कल्याण चौदा. LQ 5C. Tourism Minister. प्रश्न क्रमांक 5C. स्पीकर सर, माननीय मंत्रीन उत्तर दिल्लें आसा की सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 750 बेंचीस दिल्ले आसा. बरी गजाल, पूण आमचे रिक्वेस्ट ताजेन सोबत असले. And उत्तर दिल्लें आसा की ड्यू टू ह्यूज डिमांड ऑफ फॉर बेंचीस in various tourism areas, the Goa Tourism Development Corporation, which has been designated as a special purpose vehicle for development of tourism infrastructure, has initiated the process of placing order for additional 750 benches with National Small Industries Corporation. Speaker sir, unto us the Honorable Minister is initiated the process, so he पावल्लें आसा. आमकां केन्ना बेंचीस उरलेले मेवतले? बिकॉज आमकां गरज आसा फॉर टेंपल, फॉर चॅपल, फॉर चर्चीस, स्पेशली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर सिनियर सिटीजन्स ते बरे उपयोग करता ताजे. आमकां केन्ना मेवतले बेंचीस उरलेले? तर प्रोसेस इनिशिएट केल्लो म्हणटा केन्ना ते प्रोसेस ही पावलो ते आनी आमकां केन्ना मेवतले फुडाराक? कॅन यू गिव अस एन एश्युरन्स? स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन जो प्रश्न विचारला, हांवें म्हाका दिसता पूर्ण गोंयचे आनी त्या आमदारांनी जो ज्या ज्या आमदारांक आमी दिला पळय हाजेर हल्दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आसा मरे स्पीकर सर, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सुद्दां बेंच हय पळय 45 आनी 4 म्हणजे 49 बेंच दिल्ले आसा. स्पीकर सर, आख्ख्या गोंयाभर जे रिक्वायरमेंट आसा तो सादारणसो म्हाका दिसता 2-3 हजाराचो आसा. पूण डिपार्टमेंटान जे बेंच घेतना एक पयलो लॉट म्हणून एक 750 बेंच घेतलेले आनी 750 बेंचा पैकी सगळ्या कडेन वांटून घातलेले. आनी दुसरो जो लॉट जो आसा हो 750चो लॉट आसा. तो लॉट करपाक तुवें उत्तर एक्चुअली दिला की नॅशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड आहा पळय हांचे कडल्यान घेतलेलो आसा. आनी 750 दुसरो लॉट हो म्हाका दिसता बाय गणेश बसून येतलो. आनी ज्यांचो ज्यांचो रिक्वायरमेंट आसा, कशें आसा की थोड्यांनी 300चो लॉट मागलेलो आसा. पूण 300चो लॉट मेळनासतना सादारण एक 50-60 किंवा बेंच मेळटले. त्या प्रमाणे सगळ्या आख्ख्या मतदारसंघान म्हाका दिवपाचो तरतूद करपाची आसा की तुजें जें रिक्वायरमेंट आसा तुवें समज मागल्या सुबेज जाल्यार पयल्या लॉटाक जे 750 आतां दुसऱ्या लॉटाक येतले तातूंतय तुजें नांव ऑफकोर्स इन्क्लूड केलें वयतलें डेफिनेटली. हांवें स्पीकर सर ऑल टुगेदर 100 मागलेले. म्हाका मेवतले बाकीचे फुडल्या लॉटान बिफोर चतुर्थी? स्पीकर सर, हांवें म्हटलेलें आसा की आमी 750 बेंच मागिल्ले आसा की जाय तुमकां जर म्हणटा जाल्यार तुमी सांगात मरे सगळें घेवया मरे 3000 बेंच घेवया. ये न्हू आं मागीर घे. एक्चुअली गरज आसा कास्ट आनी बरें सगळ्यांक जाय न्हू. सगळ्यांक पावलें सुबेज ऑर्डर दी. स्पीकर सर, दीस कास्ट आयन बेंचीस आर व्हेरी गुड. बरें पडटा ते. 3000 घे म्हणटा. व्हेरी गुड. स्पीकर सर, स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा, आमच्या टुरिजम मिनिस्टर शूड नॉट बी फोकसींग ऑन कोस्टल बेल्ट. यू शूड ऑल्सो लुक इन टू हिंटरलँड एंड आमकां मातशें पळोवचें पडटा न्हू. स्पीकर सर, चॅपल स्पीकर सर 700 बेंच घेतल्या पळय तितूंतले 600 बेंच हांवें सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालूंक ना. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचें लिस्ट दिल्लें आसा. कितें बाबा म्हाजे कडेन आसा न्हू हें कॉन्स्टिट्युएन्सी उत्तर आसा. पूण मागल्या कितके त्या प्रमाणे दिले आसतले हांवें. हां नो बट स्टील इज आस्किंग नो. ATM आन्सर प्लीज बस. ना स्पीकर सर, हांगा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका रिफ्लेक्ट जायना. म्हाका दिसता ऑनरेबल MLAन. स्पीकर सर, प्रश्न म्हजो आनी उत्तर दिता सगळे विचारतात क्वेश्चन. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA विचारता बाब मिकी पास न्ही न्हू. आतां कशें आसा की पणजे सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी,
पणजे सारख्या कॉन्स्टिट्युन्सीक घालतलो जर जाल्यार मिरामार घालचें पडटा पूण आमचे कडेन हे येवन सुद्दां मतदारसंघात कितले दिल्या इतले म्हाजे कोणाक नुवें मतदारसंघात कितले दिल्या तुमी स्पिकर सर म्हाजे कडेन तुमचें रिक्वेशन कांयच ना नासल्या कारणान म्हाका दिसता तुमी आतां 700 घेवन फकीर कोणाक घातल्या ते कोणाक आशिल्ले न्हू आसा हें आसा पूण नुवें एकूय पावना देखून विचारला तुका हें पूण तुजे कडल्यान स्पिकर सर तुमचे कडल्यान म्हाका हें येवंक ना स्पिकर सर सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन दितलो म्हूण आश्वासन दी कित्याक तुमी म्हणलां कोस्टल जे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा म्हाजी कोस्टल आहा आमकां कांय पावना सो सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन दितलो म्हूण आश्वासन दी आनी दुसऱ्या प्रश्नान आमकां वचपाक मेळटलें तुजो फुडलो क्वेश्चन आहा म्हण तूं घाई करता म्हाका पूर्ण खात्री आहा स्पिकर सर हांव ह्या हावजाचे आदर मानता आनी फुडलो जो लॉट आसा की समज तो हेजो 750चो म्हटला 750चो घेनासतना तो जाता जर जाल्यार 1,500चो घेवन सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी फक्त तुमचें हें आमचें कितें म्हणटा खंय घालपाचें पळय तें रिक्वायरमेंट दिया स्पॉट्स दिया जेणे करून म्हाका ते येता पळय मॅक्झिमम तुमच्या पर्यंत पावोवपाक म्हाका सोंपें जातलें धन्यवाद. सिद्धार्थ कोंकळेकर बसा. सिद्धार्थ कोंकळेकर तुम्ही सांगला पळय थंय तुमचे एडिकडे येतले. स्पीकर सर स्पीकर सर टर्न हांगा म्हटलं हांवें मागला टर्न. रोहन बाब प्लीज बस. स्पीकर सर हांव जस्ट फिगरांनी वतालो पणजे कॅपिटल सिटी जी जवळ जवळ 100 ते 150 कोटी टुरिजमांतल्यान कॉन्ट्रिब्यूट करता तशेंच हिंटरलँड टुरिजमाक लागून सावड्ड्या मागीर दुधसागर बी आसा थंय दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्पीकर सर एकूय बेंच ना. सो माननीय मंत्री आमचेय थोडी कितें तरी करचें अशें एक एश्युरन्स दिवचें. स्पीकर सर कशें आसा की पणजे 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 मायकल बाब बस बस प्लीज. मायकल मायकल एक मिनिट मायकल बाब एक मिनिट तेजें उत्तर दिता. स्पीकर सर आमचे पणजे जी आहा हें आमी सदींच आमचें कॅपिटल म्हणटा इवन आमचें मास्टर सिटी मास्टर प्लॅन आमी तयार करूनय आमचो हें येता. सो बेगींतल्या बेगीन उदक हांव चड वेळ घेनासतना इतकें सांगता की बेगींतल्या बेगीन जें नवें येता पळय तुजें फक्त खंयच्या आमच्या गार्डनान किंवा मिरामार किंवा खंयच्या स्पॉटार घालपा जाय पळय तुजें लिस्ट दी म्हाका बाकीच्या बरोबर सगळे कडेन थंय घालपाचो हांव प्रयत्न करतां. थँक्यू स्पीकर सर. प्रश्न क्रमांक 6. All your question. I may be permitted to ask question number 6A. क्वेश्चन नंबर 6 है टूरिज्म. माननीय पर्यटन मंत्री. स्पीकर सर आन्सर एज पर सायकल बिकॉज सर एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा. द एक्झॅक्ट टायम फ्रेम कॅनॉट बी स्टेटेड एट दीस स्टेज म्हणजे तेणें सगळें बरयलां टॉयलेट बांदपा जाय इल्युमिनेशन करपा जाय पार्किंग करपा जाय सिटींग अरेंजमेंट करपा जाय. आतां बेंचाचे आमी उलयले हें केन्ना जवळ जवळ तुमी करतले कित्याक आतां वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर. सो म्हाका स्पश्ट एक जबाब दी हें केन्ना करता तें. आख्खे मुर्मुगांव बोरी बीच ना एक बीच आहा बोगमालो बीच सगळे आमचे बोगमाळे येता आनी कांयच फॅसिलिटी ना टॉयलेट ना चेंजींग रूम ना बिलकुल तिंगा कांय ना केन्ना करतले. स्पीकर सर एक मिनिट टायम काल सोंपलो. स्पीकर सर एकूच मिनिट टायम दिवचो की म्हाका तेजेर काल सोंपलो. आन्सरींग ही आन्सरींग स्पीकर सर म्हाका उत्तर दिवपाक जाय एकूच मिनिट दिवचो. स्पीकर ए वगीर राव मरे दिता मरे. विजय बाब हॅलो विजय बाब प्रश्न काल सोंपलो बसा. तुजे वाड्याचे आसा पळय ते गणेश चतुर्थी पयलीं टेंडर करून तुजें एल्युमिनेशन करता.